गोवा डेअरीचे दूध तसेच हेर खंयचेय पदार्थ ग्राहकां खातीर सुरक्षीत आसा, मात केन्ना केन्ना फ्रिजाच्या कमी चड तापमानाक लागून पदार्थांचेर परिणाम जाता अशें स्पश्टीकरण गोवा डेअरीचे अध्यक्ष माधव सहकारी हाणें दिलां. RDX गोवा खातीर कुट्टीच्यान महेंद्र गांवकर. कितें आसा, कितकेशेच कॉम्पिटिटर आसा. 3 लाख 3.5 लाख दूध गोंयांत खपता अशें म्हणटात. त्या खातीर अर्थात जंय मार्केट आसा थंय लोक धांवन येतले. आनीक धांवन आयल्या नंतर 2-3 गोश्टी जातात. हांव कितलें घालतलो हांगा आनी म्हाका कितलें काडूंक मेळटलें. म्हणटून जर काडूंक मेळटलें, जो इस्टॅब्लीश आसा ताका हालोवपाचो. म्हणून तेंचो प्रयत्न आसूं शकता, हांव तें म्हणना. पूण म्हाजें इतलेंच की म्हाजें घर साफ रावचें, स्वच्छ रावचें, म्हाज्या लोकांक गिरायकांक दूध बरें मेळचें, हाचेर आमचो फोकस आसता. आमकां हे लोकांच्यो त्रुटी काडून दाखोवचें ना. कित्याक कांय स्टेटी आसा त्यो इतल्यो डावन जाल्ल्यो आसा, थंयचें दूध येता तें कसलें तें हांवें सांगपाची गरज ना. लोकांक सगळें कळटा, लोकांक वाचूंक येता, लोकांनी करचें. आमचें दूध सेफ आसा, हें 100%. केन्नाय येवन लोकांनी, खंयच्याय कंज्युमरान, आमी डेरी रेकॉर्ड्स ओपन दवरलेले आसा, केन्नाय येवन हांगसर पळोवं येता टेस्ट रिपोर्ट्स. त्यांनी जाय जाल्यार आमचें दूध व्हरून टेस्टिंग करून हाडूं येता. फक्त म्हाजी रिक्वेस्ट इतकीच की एक सादी गोश्ट कित्याक लागून पयरची पनीराची गोश्ट जाली ती ज्या बुथा वयल्यान घेतली त्याची चुकी लागून तरी तें हें जाल्लें आसतलें, किंवा तिजी गृहिणी कोण आसा तिणें व्हरून दवरलें, तें टेम्परेचर वेवस्थीत करूं ना, किंवा डीप फ्रीज जालें. ह्यो 2-4 गोश्टी आसा अशें नाश जावपाक, ताका लागून जालें आसतलें. पूण थंय पर्यंत आमचो कंट्रोल कांय उरना. आमचो कंट्रोल आमचे गिराईक, आमचे एजंट्स, आमचे रूट्स इतके पुरते उरता. आनी थंय आमी मॅक्सिमम कंट्रोल दवरून दूध पावोवपाचो प्रयत्न करता. डेअरींतल्यान दूध भायर सरली की कितले पर्यंत ते सेफ आसता, म्हळ्यार कितले टेम्परेचर पर्यंत आनी खंय पर्यंत? टेम्परेचर चेन ब्रेक जर जाली ना, म्हणजे एक ठरावीक टेम्परेचर 8 डिग्री पर्यंत तें वचून तेच्या हातान पडोवपा जाय. ती जर ब्रेक जाली ना जाल्यार दूध आमचें सेफ आसता. फक्त इतकें आसा, एक एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी टायम, आनी तें टेम्परेचर जर वाडलें जाल्यार दुधाची क्वॉलिटी बिगडूंक शकता. तेन्ना ते गिरायकान सरळ सांगचें की आपूण दूध व्हेल्लें गरम आशिल्लें. कांय एजंट्स आमचे आसता, हांव सांगूं शकना, कित्याक 100% आमचें इतकें सादारण 1200 आउटलेटाचेर आमचें दूध वता. ताका लागून दुधाची क्रेट घेतली, हाडून भायर दवरली, 2-4-5 वरां दवरली, आमचो तेजेर कांय कंट्रोल आसना. आमचो प्रत्येक एजंटा कडेन प्रत्येक दिसा आनी प्रत्येक वेळार पावूंक शकना. दिसांतल्यान 2 वेळ आमचें डिस्ट्रिब्युशन आसता. ताका लागून ती गोश्ट त्या गिरायकान आमच्या लक्षांत हाडून जर दिली, आमी ताका ती पिशवी तर दितात दुधाची, पूण फुडले फावट ती गोश्ट जावची ना हेची खबरदारी घेता.